नमस्कार. हिडोनच्या आयच्या कार्यावळीत तुमचे सगळ्यांचे स्वागत. आज आमचे बरोबर असे वेगळे गेस्ट असतात जांचे कडेन अश्यो कांय गजाली आहा सांगपा सारक्यो ज्यो आमी केन्नाय आयकल्यो नासतल्यो. राजकीय क्षेत्रांतल्यात आनीक आतां राजकारणी म्हूण आपली नव्यान कारकीर्द सुरू करपी मुख्यमंत्र्यांच्या फाटली 13 वर्सां स्वी सचिव म्हूण काम करपी आनी कंटिन्युअस तांच्या बऱ्या वायट वेळां भितर सतत अखंड तांचे बरोबर रावपी प्रकाश अर्जुन वेळीप जाणी आपल्या पदाचो राजिनामो दिला आणि मुख्यमंत्र्यांचे स्वी सचिव पद जनरली कोणी राजिनामो दिवन सोडनात ते सोडलां आणि ते आता राजकारणात येवपाक सोदतात. स्वागत तुमचे प्रकाश बाब. सगळ्यात पहिली गजाल राजिनामो दिलो जनरली हांवें सांगलां तशें मुख्यमंत्र्याचे स्वी सचिव मुख्यमंत्री जोपर्यंत बदलना तोपर्यंत राजिनामो दिनात. तुमी कित्याक दिलो? काही गजाली राजकारणाक जर येवपाचें आसा जाल्यार ज्यो टॅक्निकल पॉयंट्स आसा जे गव्हर्मेंट सर्वंट आसपाक जायना किंवा तुजे कडेन कसलें होल्डिंग आसपाक जायना त्या खातीर निवडणुकीची एक तयारी म्हणून तो काही भाग जो आसा रेजिग्नेशनाचो तो करचोच पडटा. सो त्याच हातून हांवें म्हजें रेजिग्नेशन दिल्लें आसा. कितें आसा प्लॅन? राजकारणाक येवप म्हळ्यार प्लॅन कितें? सद्या आमी आयकतात की केप्यां सावन निवडणूक लडोवपाचो विचार आसा. एक्झॅक्ट प्लॅन कितें? तुमी आयकलां तें खरें आसा. आनीक सरकारी नोकरी आयज सगळ्यो फाटीक लागून घेवपाचो प्रयत्न करतात आनीक हांगासर उलटी जाल्लें आसा की समाज सेवा करपाची ओड आसल्या कारणान जे सरकारी नोकरेचो त्याग दिवन हें आयज नोकरी सोडल्या आनी फाल्यां म्हाका ह्या राजकारणाक भितर सरपाचें आसा किंवा समाज कार्य करपाचें अशें हेतून भितर सरूं ना. पयलींच्यानच एक स्टुडंट कावन्सिलाचे इलेक्शनाक म्हण किंवा मागीर पंचायती इलेक्शनाक म्हण किंवा मागीर जिल्ला पंचायतीचे आनीक घराक एक पयलींच्यान आज्या टायमाच्यान मागीर बापूय सरपंच आशिल्लो, आतां म्हजी भाभी सरपंच आसा. सो एक ती घराकच पयलींच्यान एक वोड आसा समाजीक सेवा करपाची. आमी ती सोडपाक सुद्दां जर गेलो जाल्यार तें नॉट पॉसिबल. कित्याक लोक डेली येता आपले कामां घेवन किंवा आमकां आपलें दूख सांगता तांकां पावप ही पयलींच्यान एक आमची लोकांक हेल्प करपाची आमच्या घराण्याची संवय आसा. आनी तेच हातूंतल्यान म्हज्या आज्यान म्हण म्हज्या बापायन म्हण किंवा आयज म्हजी भाभी आसा जो म्हाजी राजकीय कारकीर्द जी फाटीं जी घडोवन लोकांच्या आदारान घडोवन हाडल्या त्याच हातूंतल्यान एक वोड ही आनीक तेजे पलीकडे व्हरपाचें एक ध्येय आसा आनीक निवडणुकाक उबो रावपाचें. विधानसभा निवडणुकीक उबो रावप तेंय बी केप्यां सावन जेन्ना तुमी मुख्यमंत्र्या बरोबर आशिल्ले, मुख्यमंत्री काँग्रेसचो, तूं खंय वता? बरोबर आसा. असोच प्रश्न सगळ्याक पडलो आसा. हांव खंय वता कांय कोणाक खबर ना. जावं जो राजकीय हे सुरवात करता आसतना एक प्रत्येकाचे डावपेच आसात. सो म्हाजेय बी त्या पद्दतीचे कितें आसतलें त्याच पद्दतीचे म्हजे डावपेच आसा. योग्य त्या वेळार लोकांक हांव तें सांगतलो. सद्याक तुजें कितें आसा? सद्याक तुगेलो चड इन्क्लिनेशन खंय आसा? बीजेपी? कारण काँग्रेसीचो सिटींग एमएलए आसा. लेट मी बी व्हेरी फ्रँक, काँग्रेसीचो सिटींग एमएलए आसा. करेक्ट. जेन्ना हांव लोकां मदीं गेलो एक्टिवली ह्या आतां येणाऱ्या जे इलेक्शनां जे आसात एसेंब्ली पोल्स जे जावपाचे आसा तेतून हांव वांटेकार जावपाचो आसा. आनी जेन्ना हांवें सुरवात केली अशे कांय प्रश्न लोकां कडल्यान म्हाका येवपाक लागले आनीक लोकांक सांगलें हांव आयज पर्यंत तुमच्या राजकीय हातूंत कारकिर्दीन पयलीं बस्त म्हूण सांगपाक आयज पर्यंत कोण आयिल्लो आसा काय विचारलें. सो कांय प्रमाणान ती उत्तर नकारात्मक मेळ्ळी. हांव एक प्रयोग असो केला ह्या फावटीक की हांव बसतां हें लोकांक हांव सांगपाक गेल्लो आसा. आनी कांय कडेन हे तुमी विचारल्यात ते प्रश्न म्हाका विचारल्यात खंयचे पार्टीन रावतलो खंय. हांवें म्हणलें हांव लोकांक पयलीं मेळटलो. लोकांक मेळून जातकीर जे हांवें एक स्टेटमेंट केलो म्हाका याद आसा जेन्ना हांवें खोला पंचायतीक मेळावो बरोवपा आशिल्लो. प्रकाश अर्जुन वेळीप हाजे शुभचिंतक आनीक मित्र परिवार मेळावो घडोवन हाडलो तेन्ना सुद्दां म्हाज्या माचे वयल्यान किंवा तो आयोजन करपाच्या जे पयली जी तयारी आसा ते प्रेस कॉन्फरन्स जेन्ना घेतलें काणकोणा हांगसर तेन्ना सुद्दां म्हाका असो प्रश्न विचारिल्लो तुमचो लोकप्रतिनिधी थंयसरलो. तेन्ना हांवें तांकां सुद्दां हेंच सांगिल्लें की हांव लोकां म्हऱ्यान वचून येतकीर ज्या पद्दतीन लोक म्हाका सांगतले हांव लोकांचो कॅन्डिडेट जावन फुडें वचपाचें आसा. सद्याक बीजेपी बरोबर टॉक्स चालू आसा? हांव ओपन आसा सगळ्यां खातीर. जेन्ना म्हाजे बरोबर लोक आसा म्हाका खबर आसा इतले वर्स केल्या कार्याचो म्हाजो आढाव आसा त्याच हिमतीचेर आनी एक युवा शक्तीन आयज ना म्हणलें जाल्यार दीस डॅकेड इज ऑफ इरा ऑफ युथ्स अशें म्हणटा न्ही. सो त्या बेजिसाचेर जे म्हाका प्रचंड जो पळय लोकांचो किंवा युथ्साचो किंवा केपेकारांचो जो सपोर्ट आसा त्या आदाराचेर हांव फुडें वचपाचें ठरयलां. आनीक जे लोक योग्य वेळार सांगतले म्हाजे
जे माझे हे आसा इलेक्शना संदर्भात किंवा टिकेटी संदर्भात ते ओपन आसा. जे खंयच्याय पक्षाचे जे उलोवणी करून जातकीर जे लोक सांगतले त्या पद्दतीन हांव पावल फुडें मारपाचो आसा. मेन एक गजाल आसा की केप्यां बारीक कॉम्प्लिकेटेड सिच्युएशन आसा. कॉम्प्लिकेटेड सिच्युएशन हांव कित्याक म्हणटा की ऑलरेडी बाबू कावळेकार आसा आनी दुसरी वटेच्यान खंय तरी प्रकाश वेळपा सारको BJPचो लिडर आसा. अशी परिस्थिती भितर तूं टिकेटी खातीर ट्राय करता. ह्या सगळ्या गर्दे भितर तूं शेणटलो असो भंय दिसना? ना. जर मनाक स्वता जर सेल्फ कॉन्फिडन्स जर तूं आसा तुका आनी लोकांचो जर पाठिंबा आसा जाल्यार आज नी 2 नांवां घेतल्या. हांव इतलो भोंवता आसतना इतली मिटिंग्स कॉर्नर मिटींग केल्यो, इतले लोकांच्यो गाठी भेटी घेतल्यो, प्रॉमिनंट लोकांक मेळ्ळो. एकय जाग्याचेर तेंचो बऱ्या तरेन उल्लेख किंवा वायट तरेन उल्लेख करपाचो म्हाका केन्ना वेळ आयलोच ना. पूण हांवें जें कार्य कितें केलां तें लोकां मुखार आसा. आनीक फाटली जर तुमी हिस्ट्री पळयली जाल्यार BJPचोय कॅन्डिडेट 2 फावट पडलो आसा. बाबू कवळेकरय 2 फावट निवडून आयिल्लो आसा. जें कितें केपेकारांक जाय पयलीं जशें केपें एक 25 वर्सां फाटीं किंवा 30 वर्सां फाटीं केपेकार जशे केपें मतदारसंघाचे वोटर आशिल्ले ती आयज परिस्थिती ना. आयज केपेकार शिक्षीत वोटर जाल्ले आसात आनी केपेकार हे योग्य त्या वेळार योग्य ते निर्णय घेवपाचे कापासतात प्रत्येक वेळार दाखयल्ले आसा. समजा काँग्रेसीची तिकीट बाबूक गेली आणि BJPची तिकीट प्रकाश वेळपाक गेली. इन दॅट सिच्युएशन वॉट विल बी युअर स्टँड? आमी तें पयलींच डिक्लेअर केलां. समज तिकेट मेळ्ळी ना जाल्यार इलेक्शन लडोवपाचें हें म्हाजें सामकें ठाम जाल्लें आसा. तेजेर निर्णय जाल्लो आसा. जरी पक्षाची हें जरी मेळना जाल्यार इंडिपेंडंट वचपाची लोकांच्या आदारान जें म्हाका कम वॉट मे यू आर कॉन्टेस्टिंग. येस. कांयच फाटीं फुडें आनी आतां कांय ना. कांय ना. एक गजाल आसा की रेजिग्नेशन दितना फाटली 13 वर्सां तूं मुख्यमंत्र्या बरोबर आशिल्लो आनीक इट्स अ बीग पिरियड. आनीक दिगंबर कामतेची राजकीय कारकीर्द जर घेतली जाल्यार ह्या 13 वर्सां भितर भरपूर उलथापालत जाल्या. अशी परिस्थिती भितर जेन्ना तुवें सांगलें आपूण रिजायन जाता म्हणून आनीक ते सुद्दां इलेक्शन कॉन्टेस्ट करपा खातीर आनी तेंय बी काँग्रेसीच्या विरुद्ध वचून, वॉट वॉज हिज रिएक्शन? सी एक इंजिनियर जातलो जाल्यार इंजिनियरींग कॉलेजी वचचें पडटा. आर्किटेक्चरल शिकतलो जाल्यार आर्किटेक्ट कॉलेज. राजकीय जर काही अनुभव जे आसा जे घरांक म्हळ्यार पयलींच्यान हे राजकीय घडामोडी आमच्या घरांत चालू आसा किंवा घरांतल्यान राजकारण कितें म्हण तें कानार पडलां. आनी काही एडमिनिस्ट्रेटीव गजाली किंवा काही राजकीय दृश्टिकोनांतल्यान जें कितें शिकपाक जाय तेजे धडे योग्य त्या मनशा कडल्यान मेळपाक आयज खुबशीं उदाहरण गोंयांत जर पळयलीं जाल्यार हांवूच एक उदाहरण अशें ना. बाकी तुमकां म्हाज्या बरे पैकी खबर आसा की पयलीं अशें काम करणारे मनीस राजकीय क्षेत्रांत येवन राजिनामो दिवन राजकीय क्षेत्रांत आपलें नांव वयर हाडलें आसा. सो तांचे कडेन आसतना म्हाका एक खूब बरें कितें शिकपाक मेळ्ळां. आनीक जेन्ना हांवें तांकां सांगलें अशें अशें आसा सो म्हाजे पर्सनल लायफाक तें केन्ना इंटरफेर जाल्लें ना. हाजे पयलीं हांवें जिल्ला पंचायती इलेक्शन लडयलें आसा, पंचायतीचें इलेक्शन लडयलें आसा, पूण केन्ना म्हाका नकारात्मक अशें केन्ना सांगलें ना. सो म्हाजी जे What was his first reaction? Because you've been his right hand from years. What was his first reaction? चल काय राव? तांचें रिएक्शन म्हणल्यार सदांच केन्ना कितें जर सांगलें जाल्यार हाव ही रिएक्ट्स म्हाज्या चड तुमी जाणात. आमच्या चड तूं जाणा. ना म्हाज्या चड प्रेस जाणा कित्याक मॅक्झिमम टायम केन्ना कोर्ट जावं हें करता तुमी जाणा. सो राजकीय कारकीर्द किंवा म्हाजें जें फुडलें पावल मारपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान जें हांवें तांचे कडेन उतर मांडलें तेन्ना आयज पर्यंत म्हाजे 2 इलेक्शन जालीं तेन्ना म्हाका केन्ना ना म्हूण सांगूं ना. त्या टायमाक हांव जर फुडें वता जाल्यार ते म्हाका केन्ना फाटीं राव अशें केन्ना सांगपाचें ना आनी सांगलेंय बी ना. आज जेन्ना हें तूं राजकीय पावलां मारता तेन्ना मुख्यमंत्र्याचो तुका सपोर्ट आसा काय विरोध आसा? पयले सुवातेर हांव वोटर वो केपें मतदारसंघाचो. बरोबर. आनीक आमचे मुख्यमंत्री केपें आमचे मडगांव मतदारसंघाचे लोकप्रतिनिधी आनीक मतदार मडगांवचे. सो सपोर्ट म्हणटा आसतना मुख्यमंत्री गोंयचे? हय गोंयचे मुख्यमंत्री म्हणटा आसतना तेंचे म्हाका समजाक एक अशें आमी समजलें की म्हाका समज दुसऱ्या पक्षाची जर तिकेट मेळ्ळी जाल्यार काही गजाली तांकांय तितल्यो अडचणीच्यो आसा त्यो किंवा म्हाका येवन ते प्लॅटफॉर्माचेर सपोर्ट करपाक शकनात किंवा भायल्यानूय तशें करप शक्य ना. पूण ताजे कडून जें आयज पर्यंत हांव शिकलां किंवा ताज्या आदारान जें हांवें आयज पर्यंत मेळयलां
सो त्या हाजो हांव बरोबर म्हाका फायदो करून घेवपाची म्हाका संदी आहा. तोच म्हाका व्हडलो सपोर्ट हांव समजेन. तूं कितें म्हणटा फाल्यां समजा जर तुका विरोधी पक्षाची तिकीट मेळ्ळी जाल्यार तूं आनी दिगंबर कामत आमने सामने आसतले एकमेकाच्या विरुद्ध? हांव त्या लिडरा बरोबर कम्पीट जावपाक शकना. कॉम्पीट नाही. जेन्ना केपें मतदारसंघाचो प्रश्न येतलो तातूंत भितर दक्षिण गोंयचो मतदारसंघ, सो डेफिनेटली मुख्यमंत्र्यांचो थंय म्हत्वाचो वांटो आसतलो. बरोबर. प्रचारा भितर वांटो आसतलो, एकूण कार्या भितर वांटो आसतलो. तेन्ना विरोधी पक्ष म्हणून तुमी खंय आसतले एकामेकाच्या विरुद्ध, काय ते ताका हात लावप ना, प्रकाशाक हात लावप ना, किंवा तुमी तांकां हात लावप ना, अशी बी कितें तडजोड जाल्या? तांचे आयज तांची राजकीय कारकीर्द इतली आसा, ते जे स्टँड घेता ताचेर आमी कमेंट करपा सारकें कांय ना. पूण आमी समज एक दोन पक्षान जर उरले जाल्यार जे कितें म्हाका पक्ष म्हणून जे पळय फाल्यां निवडणूक लडोवपाच्या संदर्भात आसा, जे कितें मुद्दे पक्षान ठरयले आसा त्या मुद्द्याचेर म्हाका वचचें पडटलें. न्हू म्हाका थंय पर्सनल मुद्दे काडपाक किंवा म्हाका जाय ते मुद्दे काडपाक खंयचोय पक्ष जो आसा तो पक्ष न्हू तें उलोवपाक परमीट करना. आयज पर्यंत म्हाज्या अनुभवांतल्यान हें हांव शिकलां. समजा दोन फाल्यां वेगवेगळ्या प्लॅटफॉर्माचेर तुमी उरले, दिगंबर कामतीचेर टिका करप शक्य जातलें तुका? इट्स अ व्हेरी डायरेक्ट क्वेश्चन, बिकॉज तुमची रिलेशनशीप आहा तशी. शक्य जातलें काय जावचें ना? ना, कशें आसा, दोन पक्षाचे एकमेका आमने सामने जेन्ना येता, जो राजकीय पक्षान जो एजेंडा ठरयलो आसा, म्हाका समजा एक हांव कोट करना पूण खंयच्या ऑपोजीट पक्षाची तिकेट जर मेळ्ळी हय, जाल्यार त्या पक्षाची ध्येय धोरणां आसात किंवा तो जो इलेक्शनाचो एजेंडा आसा तो एखादे ऑपोजीट आसत किंवा पॉझिटिव्ह आसत किंवा आनीक कितें प्रोडक्टीव आसत किंवा फुडलो प्रिडिक्टीव असो आसत, तो घेवन म्हाका वचचेंच पडटलें, वॉट एवर इट मे बी. सो फाल्यां दिगंबर कामतीचेर टिका करपाची परिस्थिती जर आयली जाल्यार प्रकाश अर्जून वेळीप फाटीं फुडें पळोवचो ना. टिका करपाचो प्रश्नच येवचो ना. टिका करपाचो प्रश्न, म्हाजो उमेदवार जो आसा तो म्हाजे प्रतिस्पर्धी दिगंबर कामत आसपाना. आनीक जेन्ना इलेक्शन सरकार तांचें आसतलें, टिका सरकाराचेरय करची पडटली. हय, सरकार सरकाराचे हेड मुख्यमंत्री. सरकार म्हणून जी पळय टिका करपाची आसा, हांवें जशें म्हणलें तशें राजकीय पक्षाचे जे पळय ध्येय धोरणां किंवा जे इलेक्शनाचे प्रोपोगंडींग जे पॉयंट्स आसतले ते राजकीय लिडरां बरोबर किंवा म्हाका केप्या खातीर जे कितें आसा. सो बिफोर गोईंग इन टू द ब्रेक, कॅन वी सम इट अप की जाल्यार मुख्यमंत्र्यांचेर टिका जातली, दिगंबर कामतीचेर जावची ना? सरकार आयज जर तुमी पळयलें जाल्यार सरकाराचेर टिका केली वता. त्याच पद्दतीचो जर एजेंडा आसलो सरकारा विरोधात, म्हाका समज जर दुसऱ्या पक्षाची तिकेट मेळ्ळी जाल्यार जे कितें पक्ष उलयता, जे कितें म्हाका त्या लायनीचेर तो आसतलो, त्या लायनीचेर म्हाका रावचें पडटलें. सो ह्या हाजेर आमी हांगा ल्हानसो वेवसायीक विसव घेतात, खंयच वचनाकात. बऱ्योच गजाली उलोवपाच्यो उरल्यात, तांचे वैयक्तीक कांय अनुभव आसात, फाटले 13 वर्सांतले अनुभव, राजकारणांतले भयंकर उलथापालथी आसात, त्या सगळ्या अनुभवांचेर आमी उलयतले. 2 मिनटां भितर परत येता. परत एक फावट येवकार तुमकां आमचे बरोबर आसात प्रकाश अर्जून वेळीप. प्रकाश, एक गजाल सांग, इतली ह्या 13 वर्साच्या कारकिर्दी भितर मुख्यमंत्र्या बरोबरच्या सगळ्यांत म्हत्वाचें अशें राजकारण कितें शिकलो? टू हॅव पेशन्स, नॉट टू रिएक्ट इमिडिएटली, लोकांक सदां एक्सेसेबल जावप, लोकांच्या गरजेक पावप, आनीक ज्या पद्दतीन मोठ्या प्रमाणान तुज्या गांवा खातीर किंवा तुज्या मतदारसंघा खातीर जें कितें तूं काम करपाक शकता तें चडांत चड तुवें तेजो फायदो मतदारसंघाक दिवप, हें हांव मानतां. आनीक शेवटाक रिलेशन, पर्सनल रिलेशन मतदार बरोबर तशेंच लोकां बरोबर. हें सगळें करतना केन्नाय दिसलें इतली लागीं सावन तांची कारकिर्द पळयतना की हांगा तें चुकलें म्हणून, हें करपा नाका आशिल्लें म्हणून?